पुलिशेच्या म्हायतीप्रमाण शैला गाडीचो खून करून दुबावीत फरार जाल्लो। पुलिसांनी जायते कडेन ताचो सोद घेतिल्लो। निमणो तो मुंबय सापडलो। ते उपरांत ताका ताब्यात घेवन गोंया हाडलो। ह्या खुना फाटलें नेमकें कारण, घडणुकेची फाटभूंय आनी हेर बाबींचो पुलीस तपास करतात। खुनाचे घडणुकीक लागून कुडणे वाठारांत बोवाळ पडला। सागर राऊळ अदीमदीं शैला गाडीच्या घरांत यो वच करतालो। ताणें ह्या नादी झगडे करून शैला गाडीच्या घरांतल्या सामानाची मोडतोड केल्ल्याचें आयकपाक येता। सांखळेच्या चिकने कुडले हांगासर एक महिला शैला गाडीचो मर्डर जाल्लो आनी त्या मर्डरीच्या उपरांत जो आरोपी म्हणून जो आशिल्लो सागर राऊळ हो फरार जाल्लो। त्याच्या उपरांत बिचोली पुलिसेन त्या फरारी आरोपी आशिल्लो सागर राऊळ हेजे ट्रॅक दवरताले आनी त्या ट्रॅकाचेर तो मुंबयच्या दिशेन तेजे ट्रॅक मेळ्ळे आनी त्याच्या उपरांत बिचोली पुलिसांनी क्रायम ब्रँच युनिट 4 वसई मीरा भाईंदर हांगातले क्रायम ब्रँच युनिट 4 त्याच बरोबर वसई विराचे पोलीस ह्यांच्या सहाय्यान ताका सागर राऊळा द्वारका हॉटेल नियर सिने ब्रिज ठाणे डिस्ट्रिक्टान हांगा ताका ट्रॅप केला आनी ताका अटक केल्या उपरांत ताका थंयचे जे कोर्ट आहा मीरा भाईंदर JMFC त्या कोर्टान ताका ट्रांझीट रिमांड घेतले आनी बिचोली पुलिसांनी आयज सकाळी ताका हांगासर गोंयान हाडले। हे सगळे गजालीक सध्या जे कोण टीम आशिल्ले त्या टीमीन PSI विराज देवस्कर, विशाल परब, ताच्या पुलीस अंकित बाले आणि पुलीस नरेंद्र सालेकर, PSI आकाश परवार, समीर गावस, नारायण नागवेकर, दानिश शेख हे जे आशिल्ले PI जे आहात विजय राणे ह्यांच्या अंडर ही टीम आशिल्ली जी टीम फॉलोअप करताली आनी तांकां तो आरोपी जो आहा जो 2 दीस फरार जाल्लो त्या खुनी आरोपीक धरपाक तांकां यश येयलें। सागर राऊळ आनी घरान आशिल्ले धाकटे जे चेडूं आशिल्ले हेंचे खंय रिलेशन आशिल्ले रिगार्डींग त्या रिलेशनान आनी एकाच कडेन काम करता ही ओळख धरून ही रिलेशन आशिल्ले आनी त्या रिलेशनान सागर राऊळ हो जो आशिल्लो तो धाकट्या चेडवाक मागणी घालून त्या घरान गेल्लो पण घरांतल्यांच्या विरोधाक लागून सागरान ह्यो गजालीचो टोकाचो पावल जो घेतला आनी ह्या हेतूसून तेणें शैला गाडी जी धाकट्या चेडवाची आवय आशिल्ली त्या चेडवाच्या आवयक ताणें मारलो आनी मारल्या उपरांत तेणें वयताना अशी जी कंप्लेन आहा तितून आहा की वयताना त्या बायलेचे जी शैला गाडी जे आहा तेचो चेन आशिल्ली ती घेवन आनी तिचो मोबायल जो आशिल्लो तो मोबायल घेवन पसार जालो आनी मोबायला वयल्यानूच व्हडले चेडूं जे आहा त्या चेडवाक फोन करून सांगलें की आपल्या कडेन असो अपराध जाल्लो त्याच्या उपरांत तो पसार जाल्लो। तेच काल बिचोली पुलिसान फॉलोअप करून ताका जो आयज सकाळी पुलीस स्टेशनान बिचोली पुलिसांनी ताका हाडला आनी सद्या ताचा ताबो आहा तो बिचोली पुलिसान आपल्या हातीन घेतलेलो आसा आनी सद्या तो जेलीन। फुडली तपास बिचोलची पुलीस करीत आहा। फुडले अपडेट आमी तुमच्या फुडें घेवन पळयत राहा। प्रुडंट मिडियाक लागून सिद्धार्थ कांबळे।